प्रितीच्या भयणी भावांनो, जरूय संवसारांत जायतें बरें वचता, तरूय चोर भोंवती काळोख, दूख आनी निराशेपण मनशाची पाट सोडिना तें आमी पळयता. ह्या पासत आज साद्या काळाच्या दुसऱ्या आयताराचो सेवा धर्म आम्हा क्रिस्ताच्या पाटलावदारान कोश्टवतल्यांच्या हुस्क्यान भरलोली पवित्र सोबा जावंक उलो दिता. हेंच मनांत धरून आयज आमी वचात निराशी जाल्ल्यांक भरवशांचे यात्रेकार जायात ह्या विशयाचेर नियाळ करता. आमी आमची जबाबदारी वळखून घेवन दुसऱ्यांचो हुस्को धरची गरज. हें आमचें मिसांव जबाबदारेन शार्ती पावूंक देवाची कृपा मागून भक्तीपणान ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवया. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. फांत्या परी सियोनाचें प्रमाणीकपण परजळ्ळ्या बगर आनी परजळीत दिवटे परी जेरुसालेचें तारुण पेटल्या शिवाय सियोना विशीं हांव ओगो रावचो ना आनी जेरुसाले खातीर हांव थार घेवचो ना. तेन्ना राष्ट्रां तुजें प्रमाणीकपण पळयतलीं, सगळे राजा तुजी महिमा देखतले आनी तुका एका नव्या नांवान उलो करतलीं. हें नांव सर्वेस्पर आपुणूच तुका दितलो. सर्वेस्पराच्या हातांत तूं जातली परजोळाचो मुकुट, तुज्या देवाच्या हातांत मणका मोतयांचो रायाळ मुकुट. सोडलोली ह्या नांवान तुका आनीक उलो करची ना आनी तुज्या देसाक पाड पडलोलो म्हणची ना. पूण तुका म्हजो संतोष आनी तुज्या देसाक लग्न जाल्लो अशें म्हणून पाचारतली. कित्याक सर्वेस्पर तुजे खातीर संतोष भरीत जाता आनी तुज्या देसाक पोती मेळतलो. जसो एक तरणाटो एका आंकवार चेडवा लागीं लग्न जाता, तशेंच तुजो रोचणार तुजे लागीं लग्न जातलो. आनी जसो एक न्हवरो आपले व्हंकले विशीं मुरगोडटा, तसोच तुजो देव तुजे विशीं मुरगोडटलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोवयात. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणान. शेकान शेक प्रितुमे वयर देवाक सोद गितां गायात. जबाब ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोवयात. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायोनां घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगोटात तारण ताचें. जबाब ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोवयात. परजा परजानो आयकात, देवाक नमस्कार करात. परमेश्वराची महिमा आनी बळ वळखून घेयात. जबाब ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोवयात. पवित्र ताचें मंदीर, सोम्याक थंय नमान करात. प्रितुमेच्या देसांनू ताचे मुखार कडकडात. जबाब ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोवयात. भाग्यवंत पावलून कोरिंथकारांक बरयलोले पयले चिठी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, वेगवेगळीं आत्मीक देणी आसात, पूण एकूच आत्मो. वेगवेगळ्यो चाकऱ्यो, पूण एकाच सोमयाच्यो चाकऱ्यो त्यो. वेगवेगळीं कामां, पूण सगळ्या सवें सगळें करता तो देव एकूच.
सगळ्यांच्या फायद्या पासत जोण एकल्याक एक एके भाशेन आत्मो दिलोलो दिश्टी पडटा. तो आत्मो एकल्याक देवाचें उतर जाणवायेन पोरगोटचें देणें दिता. तोच आत्मो कोणाक भावार्थाचें देणें दिता. तोच आत्मो कोणाक पिडेवंताक बोरीं करचें देणें दिता. एकल्याक ओचोऱ्यांक करची पदवी, दुसऱ्याक देवाचो संदेश दिवचें देणें, आनीक कोणाक बऱ्या आत्म्याच्या आनी वायट आत्म्याच्या कामां आनी सुचना मदें अंतर वळखूंक गिन्यान दिता. आनीक कोणाक विचित्र भासो उलोवचें देणें, आनीक कोणाक तांचो अर्थ दिवचें देणें. हें सगोट एकलो आनी तोच आत्मो करता. म्हणजे तो आपले खुशे प्रमाणे जोण एकल्याक देणी वांटता. देवाचें उतर हें. उद्गार. शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत तुमी भागीदारां जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यान. जुवामा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. गालिलियाच्या काना गांवांत एक लग्न आसलें आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्या लग्नाक जेजूकूय आनी ताच्या शिसांक आपोवणें आसलें. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूचे आवयन ताका म्हणलें, तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हणलें, वस्तुरे, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताचे आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदेवांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातराची 6 दोणां आसलीं. दर एकांत 4 ते 6 कळशे जाताले. जेजून तांकां म्हणलें, दोणां उदकान भरात. आनी तांणी तीं ओतोसोर भरलीं. ताणें तांकां म्हणलें, तांतलें इल्लें काडून लग्ना जेवणाच्या कारभाऱ्याक करून दियात. तांणी तशें केलें. कारभाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाकून पळयलें. तो सोरो खंयचो आयलो तें तो नकळो आसलो, पूण उदक काडलोलें ते चाकर मात जाणो आसले. देखून कारभाऱ्यान न्हवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हणलें, सगळ्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरेंच पियेतोच हलको तो वांटतात, पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यंत दवरलाय. ही आपल्या मदली पयली खुणा जेजून गालिलियाच्या काना गांवांत केली आनी आपली मोहिमा दाखयली आनी ताच्या शिसांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. त्या उपरांत आपले आवयक, भावा भयणीक आनी शिसांक सांगाताक घेवन तो काफरनावांक गेलो. पूण तीं चडशे दीस थंय रावलीं नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत पापान, विस्पांनी आनी पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी
आपले शिकवणेंतल्यान तशेंच जिविताचे देखींतल्यान निर्शेल्ल्या संवसाराक नवी दिशा दिवंक तांकां पवित्र आत्म्याची देणी मागुया. देशांच्या राजकारभाऱ्यांनी उदरगतीच्या नांवान आनी पयशांक लागून धर्तरेचेर आनी पर्यावरणाचेर अत्याचार करचें सोडून सृश्टी सांबाळूंक तांकां देवाची कृपा आनी जाणवाय मागुया. आमच्या खासगी आणि कुटुंबीक जिवितांत पिडेशिडेच्या आनी कठीण परिस्थितींच्या वेळार जेजू आमच्या सांगाता आसा म्हूण भरवशान जिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. ह्या उत्सवीक वर्सा खास तरेन आमचे फिरगोचेन अर्थीक दुर्बळकायेक लागून जेवण खाण हो आसरो नासतना जियेतात तांचे सवे क्रिस्ताचो हुस्को दाखोवन तांकां आदार दिवन हें उत्सवीक वरोस तांकांय उगडासाचें आनी संतोशाचें जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया.